Matthew chapter 14 verse 17. ईस जेजू लगी म्हणाले, आमचे लगी हांगा कांयच ना, आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मसल्यो. Matthew chapter 14 verse 18 to 20. येजू शिसांक म्हणालो की म्हाका हांगा हाड दिया, आनी लोकांक तणात बसूंक ताका ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मसल्यो हाती घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे म्हूण शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. सोमेस्त जेवन ददोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दाली बोन काढली. Matthew chapter 12 verse 9 to 12. उपरांत जेजू थंय तावन मुखार येवन तांच्या सिनेगोगांत रेगलो. थंय आंकुडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. देखून थंय असलेल्या थोड्यांनी जेजू गुन्यांवकार करच्या इराद्यान सवाल केले. साबाताच्या दिसा गुण करचे कायद्या प्रमाणे सारखे वे? पूण जेजून तांकां जाप दिली, कोण तो तुमचे भितरलो, आपणाक आसा तो एकच बोकरो, साबाता दिसा पणान पडात जाल्यार ताका धरून वयर काडिचो ना? तर मनीस बोकऱ्या प्रास कितल्याकी चड मोलाचो न्हय? देखून साबाता दिसा दाळ करची करणी करच्या कायद्या प्रकार म्हणा जाय. Jeremiah chapter 1 verse 5. आवयच्या कुशवान तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख असली, आनी तूं जल्मोच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. Zechariah chapter 2 verse 9. हंस जातलो ताचे भोंवती एक उजासो फागर, उलयता तो सरेस्पोर, आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. Matthew chapter 10 verse 31. देखून तुमी भियेनाकात, जायत्या गिरब्योच्या प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी. John chapter 15 verse 16. तुमी म्हाका विसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसून काडल्यात. तुमी भायर सन वचून फोळ दिजय, उरचें तसलें फोळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात, सगळें तें तुमकां दितलो. Psalm chapter 100 verse 5. कित्याक सरेस्पोर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग, संततीच्या संततीपर्यंत तांचे विश्वासीपण. नियाळ्याची दैविक उतरां. Psalm chapter 111 verses 1 to 7. Alleluia. प्रामाणिक मनशाच्या जमतेन, लोकाच्या सभेन, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव सरेस्पराची स्तुती करता. सरेस्पराची कृत्यां वर्ती तांचो मोग करतेल्या सगळ्यांनी ती नियाळूंक फावो. ताणें केला ते सगळे महिमेन परजळटा, ताचे नितीवोनपण ससनाक तकता. आपल्या विस्मिताचो उडास तो आमकां उरासो करता. सरेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, आपणाक भिवून चलतेल्यांक तो जेव खावंक दिता. आपलो करार तो सदांच मनान दवरता. आपल्या परचेक राष्ट्राचे दायज दिवंक आपल्या कृत्यांची पदवी तिका तो दाखयता. ताच्या हाताची कृत्यां परगडतात सत आनी नीत. सगळे ताचे आदेश विश्वासाक योग्य.